हो हेज्या हातीन हात घालतलो, तो तेज्या हातीन हात घालतलो आनी निमाणे गोंयकार फसतले. गोंयकाराच्या हेका मताक किंमत ना. मतदानाचे पवित्र योगदान नेमान दिवपी एका जाणट्या निर्शेल्ल्या मतदाराचे हे विचार. वेंचणुकेचो निकाल थोड्याच वरां भितर येतलो. एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेस पक्ष सरकार थापणुकेच्या लागीं आसा. मात लोकांच्या मनात वेगळोच भंय उप्रासला. लोकांनी बदल घडोवन हाडपा खातीर मतदान केल्ले. मात भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयले तरीकूय भाजपाच सरकार घडयतली अशें चिंतप लोकां मदीं कित्याक लागून आयला काय? लोकांक राजकारणाचेर विस्वासूच उरलो ना काय कितें? बरो मनीस मेळत ना. बरो मनीस म्हणटा तो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आतां हे फावटी घेतले ते सगळे मिक्स भाजी येतली आनी शेवटी कितें जाता इवन काँग्रेस मेजॉरिटी मेळ्ळी नाल्यार ते काँग्रेसले फुट्टले फ्रॅक्शन आनी कितें जातलें आमकां पळया परत रिएलेक्शन त्या लोकांची फाटले फावटी जालां तशेंच ती स्टोरी चालूच उरतली. आनी जर सामको नेट धरलो काँग्रेसी जाल्यार मागीर ते वयतले खंय आमच्या तो गव्हर्नरा कडेन वतले हय तुका आनी हाडटले. बट फायनली मनी पावर आसा पळय BJP वील परचेज काँग्रेस फ्रॅक्शन आनी ते फ्रॅक्शन आसा पळय ते परत फेर निवडणूक जातली. 10 येतले आनी काँग्रेसचे 5 जाण ओडून हाडटले आनी भितर येतले जाले. आमी हाड तांकां बरें करूंक जाय म्हणून हे विचार काँग्रेस आमकां विचारता इकडे उडकी मारतलो जाले. आपूण काँग्रेस BJPन आयलो मागीर हांकां मेळ्ळे बेका न्हू बदलपाचें जालें ना. कितें आतां जालें मरे पयशाचें हें जालां खूब. आतां इलेक्शन म्हणटा तें हें उरलें ना फेर आनी हें उरलें ना. इलेक्शन आतां घाण जायत गेल्या. 301 उमेदवार 2022च्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत वांटेकार जाल्यात. तातूंत 81 अपक्ष उमेदवार आसात. वेंचून येतकीच आमदारांनी सत्तेच्या आशेन पक्षांतर करप ही नवी गजाल न्हय. सत्तेचो हावेस तो. We have no hope in political parties because all they makes a wars once in 5 years, one day visit. No one is bothered. They keep some several promises. There is no solution. Mostly in Goa, there is no solution. All parties are cheating. येवनी खंयचो येयला आमकां माफ. लोकांचे कौल पाया पोना माडून निर्माण जाल्ले अशें सरकार लोकांचे कितें बरें करतले होच खरो प्रस्न. गोमंतक TV खातीर प्रतीक परब.